नाम तुका जेजू ओगलिस्तां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया समेस्तांक बरो दीस मागता आज प्रत्येक जावन ऑक्टोबराची 14 तारीख आनी आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फोवस जाला लुकास एवांजेल 11वा अध्याय वाक्य 20 आनी 9 30 आनी 2 वाक्यां म्हणसर आपले भोंवतणी लोकां जमा सोडून येतना जेजू म्हणूंक लागलो ही संतत नश्टी संतत ती कुणा मागता निजाक योना प्रवादीच्या कुणे शिवाय दुसरी कुणा तिका मेळची ना जसे योना प्रवादी निनेवा घरांक एक कुणा जाल्लो तशें मनशापुती जातलो एक कुणा हे संततेक जडतेच्या दिशा दक्षिणेची राणी ती हे संतते सवय उबी रावतली आनी ती संततेक गुन्यांवकार करतली कित्याक सालमांवची जन्मायची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पयन करून ती आयिल्ली पूण सालमांव प्रास व्हरतो हांगा आसा जडतेच्या दिसा निनेवाचो लोक ते संततेसो उबे रावतलो आनी ताका गुन्यांवकार करतलो कित्याक योनाची शिकून आयकून निनेवाकारांनी आपली जिणी बदल्ली पूण योना प्रास व्हरतो हांगा आसा आयज देवाचें उतार आज आमकां सांगता कोण देवाचें उतार पातयेना जो कोण देवाच्या उतराक मान दिना जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना ती नश्टी संतत म्हणटा कुणा मागता जेजूक लास्ट कुर्सार थंय मारल्या वेळार तांणी सांगलें तुकाच तूं बचाव कर सकला देव तूं देवूनय गे कितलें मुरा नकलां केलीं जेजूची सक्तीचेर तांणी सवाल मारलें जेजूच्या त्या एनॉयंटिंगाचेर सवाल मारलें देवाच्या पुतरेचेर तांणी सवाल मारलें देखून जेजू म्हणटा नश्टी संतत म्हणून आनी आज कितलो की लोक असो आसा आजुनी लोक आसा चडया क्रिस्तांव लोकूच कितलो लोक आजुनी त्या जेजूक कुर्सार मारता कितलो लोक जेजूक इन्कार करता कितलो लोक जेजूक नेगार करते आसा आज आमी समजून कान घेवया कित्याक म्हळ्यार जर आमी थंय वाचता जाल्यार योना प्रवादीच्या पुस्तकांत पयलो अध्याय 1 ते 3 वाक्यां सर्वेस्पराचें उताक आमी थंय पुता जोनाक पावलें उठ आनी निनेवाक त्या व्हडल्या शाराक वच आनी ताच्या निवासाच्या खोटेपणाची खबर म्हजेशी पावल्या म्हणून तांकां प्रगट कर योना भायर सरलो पूण सर्वेस्परा मुखलो पळोवन वयच्या खातीर तारसेची वाट धरूंक ताणें सोदलें तो जोपाक देंवोन गेलो आनी थंय ताका तारसेचे वेचे एक तारू मेळ्ळें सर्वेस्परा मुखलो पळोवन वयच्या खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बराबर तारसेच्याक वचूंक तो तारवार सोडलो एक आमी मस्तपटी देवादान पयस धांवूंक पळयता योना प्रवादी धांवलो पळया जोपात हांव न्हू निनेवाक कितली 60 मैलां तेन्ना पयस आसा तितल्यांत आनी ताका सद्दां म्हळ्यार एक तारवार 2 घंट्याची वाट कोन्ना पूण तो तारशिशाक वता तारशिशाक कितले 1000 मैलां जोपात हांव तारशिशाक 1000 मैलां आनी तितलें पयन करूंक वता पळय जेजू देवात हांव धांवूंक पळयतात आनी आमी मस्तपटी देवात हांव धांवूंक पळयता पयस धांवूंक पळयता पूण देव त्या वेचीक पद्दतीचे वापर आमी आयकल्यार देव सोंसणीक राखून रावता तूं केदाळा पाटी येता गे म्हणून योना प्रवादीक धांवूंक सोडलें गेलो तो लागीं तारसेसाक पावलो कितल्या दिसांची वाट गेला आसतलो पळया आनी थंय वारें वादळ उठलें मागीर म्हणटा चवथ्या वाक्यांत हांव थंय पूण सर्वेस्परान दर्यांत एक वादळ उठयलें आनी तुफान दर्यांतलें इतलें व्हड जालें की तारूंक पुरता अशें दिसलें तारवड सगळे भियेले आनी काल जाल्यार मुखार सगळे तुमी वाशयेत योनाचे फळ कसो तो घेता जोना प्रवादी म्हणून पूण देव ताका सोडिना आनी ताका लास्टाक ताची चीट घालून पळयतात कोण गी म्हणून वो पळयतना योना प्रवादीची चीट पडटा आनी ताका दर्यांत काडून उडयतात मासो येता आनी मास्याचे कितले कश्ट ताका 3 दीस 3 राती पयन करीचें पडलें निनेवाक पावोवंक म्हळ्यार तितलो पयस हो दमन जाला तितलो पयस 3 दीस 3 राती मास्याक त्या वेयलाक पयन करूंक तारसिसातावन निनेवाक 3 दीस 3 राती पळय 3 दीस 3 राती ह्यो पुरो विशय पळया योना प्रवादीच्या जिवितांत तेंत करता आनी योना प्रवादीचे दृश्टांत कित्याक जेजू दिता आनी कसो
जेजू सहित त्या 3 दीस 3 राती मातयेच्या गर्भांत आणि योना प्रवादी 3 दीस 3 राती मासाच्या पोटांत. ह्यो 3 पूण थोड्यो संगती टॅली जातात जेजूच्या जिविता पळया. आनी ह्यो पुरो संगती आमी पळयत आसतना आज आमी विशेश तरान खंडीत जावन आमच्या जिवितांत एक निर्धार काडया. आमी बिलकूल देवातावन पयस वचचें नाका. देवातावन पयस वचून आमी देवा कडेन खंयची खुणां मागची नाका. आज मस्तपटी हांवें म्हणलें आसा पयलें, अवली म्हजी पिडा गूण जाल्यार हांव जेजूक पाती येता. इतले एग्जामांत इतले मार्क्स आयल्यार हांव जेजूची सेवा करता. ओली पुरो संगती हांवें म्हणलें ते जाल्यार पिशेपणा लागून म्हणलें हांवें, म्हाका कळीत नासलें तें पुरा. आज कितले जाण अशें म्हणटा आमी कोणना. पूण आज एक डिसिशन कान घेया, आमी एक निर्धार कान घेया. आमी बिलकूल देवा विरोध उलोवचें ना, देवाची परीक्षा करचें ना, कित्याक देवाच्या सक्तीचेर बिलकूल दुबावचें ना. देव केदाळ जाय तेदाळ ताका तें अजापान अद्भुत आमच्या जिवितांत करूंक जाता. देखून आमी बिलकूल दुबावचें ना. हे आमी समजून कान घेया. हे आज आमी समजून काडया आनी देवाचेर विश्वास दवरया, बाबर्त दवरया. आनी कशें योना प्रवादी मागीर वचून मिसांव करता. निनेवाचो लोक सगळो परिवर्तन जाता. ताका नाका आहलें निनेवाचो लोक बाचाव जावचें नाका आहलें. तो पळयतालो, कित्याक त्या लागशिल्ल्या गांवांत तो आसलो न्ही जपांत, चड पयस नासलें. तो पळयतालो निनेवाची कितें परिस्थिती की म्हणून, कितें करतात की म्हणून. हो देवाचो मनीस जाल्यार म्हाका तो रागान पेटतालो. देखून ताका नाश करी जें म्हणटालो. देवा कडेन मस्त कडेन मागलें ताका नाश करा म्हणून. पूण जेजून देवान ताका मस्त दृश्टांतां दिवन समजयलें ताका. आनी वचून थंय सुवार्ता परगट केली. जेजूचे देवाचे सुवार्ता परगट करतना, देवाचो संदेश प्रसार करतना सगळो लोक निनेवाचो बचाव जालो. पळयात देवान एक योना प्रवाद एक उपयोग केला. आज तुजें कुटुंब बचाव जावच्या खातीर, आज तुज्या कुटुंबांत समाधान येवच्या खातीर, आज तुज्या कुटुंबांत सर आयसले वायटाचे सत्य आसा ते सगळे काण नडोवच्या खातीर जावं पुरो देवान तुका वेंचून काडला. देवान तुका मागण्याचे आदार केला. ते मागणें परफेक्ट करूंक तुज्या कुटुंब बचाव करूंक आसतना प्रयत्न कर. निनेवात वचून योना प्रवादे मारिफात सगळो लोक बचाव जालो. तशेंच आनी ते निनेवा शारांत ताका पाशार जावंक 3 दीस लागले म्हणटा. 3 दीस 3 राती. केदें व्हडलें शार तें. 3 दीस 3 राती मासलेच्या पटान, 3 दीस 3 राती निनेवांत सुवार्ता परगट करूंक. सगळे संगती आज आमच्या मोतीक धरया. एक घडी बरो आमी नियाळ करया ह्या विशयान. बसया आज इल्लें हें उतार तुमी काडा. जाय जाल्यार तुमी आनी एक उतारी काडयेत. ती पळया शेबाची राणी. तें एक रायांचें पयलें पुस्तक 10वो अध्याय. थंय शेबाच्या राणयेच्या विशयांत ती शेबाची राणयेची भेट म्हणून आसा त्या विशयांत वाचा. हे तिनूय संगती आज टायली जातात. कित्याक म्हळ्यार लुकाचो एवांजेल 11वा अध्याय 20 आनी 9 30 आनी 2 वाक्यां. तशेंच शेबाचे राणयेच्या विशयांत रायाचें पयलें पुस्तक 10वो अध्याय 1 ते 13 वाक्यां. आनी तशेंच योना प्रवादीचें पुस्तक 1लो अध्याय 1 ते 3 वाक्यां. ह्यो सगळ्यो संगती आयच्या वाचपाक टॅली जातात. देखून ह्यो 3 संगती आमी मतीक धरया आनी सगळे आमचें जिवीत जेजूक समर्पण करून दिया. जेजूक विधेय जावन जिवंक आमी प्रयत्न करया. हेंच देवाचे आशिर्वाद आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां मगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता आश्रय तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें. जेजो भाग्यवंती मरी देवाच्या माया मापयां खातीर विनंतीकार आदान आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता. सर देवाची आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर आसूं दिता. दिसो दीस सोमाराचो दीस बऱ्यांकार देवाच्या सांगाता जिवनची कृपा आदार आमकां समेस्तांक मेळोवन दिवन मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.